सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका आयुश्याचो कृपा दिवं. मिसाचें बलिदान आमी दोनी तेसां पासत भेटयता. पयल्या देसांत आमी मागता सपून गेल्ल्या आमच्या भयणी साक्रामेंता रुजारियो हाच्या आत्म्याक पयल्या वर्साचो आमी उगडास कोत्ता. दुसऱ्या देसांत आमी मागता जॉन प्रिटर हाचे पासत पयल्या वर्साचो आमी उगडास कोत्ता. हे आमच्या भावा भयणांक सासणाचें जिवीत पुनोवन जिवंतपण आमी मागुया. हाचे दिसाक आमची जायतीं भाव भयणां जल्माचो दीस पाळटा तांचे पासत मागुया. फेड्रीक दा कोस्ता आपल्या पयलो जल्माचो दीस समरुमता. लॅनन जॉन ब्रागांजा, रिशल काल्देरा, स्टीफन फेर्नांडीस, जॉनिता गोन्साल्वीस, फादर जान क्रूज फेर्नांडीस, एर्मेलिंडा फेर्नांडीस, जॉन वेगस ह्या आमच्या भाव भयणां पासत आमी मागुया तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या जिविताचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद. तशें मागुया सपून गेल्ल्या आमचे बाबा आगुस्तो आजावेदो ताचेय पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा व्हडा खुशालकायेन बागेवन स्नानदाता जुवांचो जल्माची परब समरुमता. ताच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमी आमच्या जिवितान आत्मीक वाडीन वाडूंक आमी सगळे ल्हानविकायेन देवा मुखार आमी चलूंक आनी आमचें जिवीत जेत आसतना स्वतान आनी नितीन जिवूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी देवा मुखार आमी खालती जावंक ना, आमी आत्मीक वाटेन वाडूंक ना आनी स्वता नितीन जिवंक ना म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची देवा लागीं बोगसणे मागुया. बोगसणे मागून म्हणुया, हांव पातकी सोर पोदेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Ami tu kau, wahai
Prabhuvi Opiasagati Eva Nabache Uhoime Jesus Cristo Eclosu Movi Eclosu Isor Eclosu Por Amen, Amen, Amen. प्रार्थुया बागयों जोवांचे मजतीन देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें माग उदी करून आमी मागुया आख्या संवसारांक पिकोवणी ह्या कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवारूंक देवा लागीं मागुया. सर्वेस्परा तुवें बासयलेल्या सरवंडाराक घेवंक तुजे पोळचेक तयार करचे खातीर बागयोन जोवांक तुवें उपजयलोय आमचे आदले पातकी जिणेक पाठ करूंक आमच्या सरवंडारा जेजूचो सगल्या काळजान पाटला करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबी जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इतिहास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुव्यानो मोचे आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सोरेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांतसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोर्सा दीस सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान लिपयन दवरलो. ताणें म्हाका म्हटलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका उडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो, हांव निरफळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सोरेस्पोर म्हजे होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सोरेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी पोत्तून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सोरेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सोरेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक पोत्तून हाडल्यार पावो ना. प्रितुमीच्या सिमापुऱ्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड कोत्तलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुवें म्हाका रुजलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. म्हणुया, तुवें म्हाका रुजलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. सोरेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केदना बसतां आनी केदना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयसतान तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरन्यो तुजे मुखार उक्ट्यो. जबाब, तुवें म्हाका रुजलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता. साद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें गोडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजीं कर्तुवां अजापाचीं. ताचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब, तुवें म्हाका रुजलाय म्हूण हांव तुका दिनवासता.
म्हाका गुप्ती आकारलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपांत म्हजी कूड घोट्टालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हज्या प्रकृतीचें कांयच तुका गुपीत नासलें. जबाब: तुवें म्हाका रोचलाय म्हूण हांव तुका दीन वाचतां. दोर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलोन म्हणलें, तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं घोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कोश्यो तो करतलो. आपले बासावणे पोरमणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवंडार उपजयलो. जुवांवान आख्खे इस्रायलचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगोटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुवांवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावना. म्हज्या भावा भयणीनो, अब्राहमाचे कुळयेच्या पुता दुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भियेतोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. तुका बाळका म्हज्या भोव व्हडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण सगलो लोक पाचारतलो, कित्याक तूं दोनयांच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. सर्वेस्व तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एलिझाबेथ पोसो जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे थंय बोट दोया दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजार समारी आनी सोयरीं दायरीं तिका पोरवी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसाक बाळकाची सुनोद करूंक आयली आनी ताच्या बापाच्या नांवा पोरमणे जकारियस म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण तांचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुवा म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी तांणी तिका सांगलें, तुज्या गोत्रांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें गाय म्हूण ताच्या बापायची कुशी सोदून काडूंक तांणी बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी तांणी फोली मागून घेवन ताचें बरयलें. ताचें नांव जुवांव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुज करून तो उलोवंक लागलो. सगल्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदयाच्या आख्या दोंगरी मुल्कान ह्यो खबरो गाजल्यो आनी आयकताल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतोचो तुमकां दिसता?
आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो आनी बाळूक वाडटा वाडटा बुद्धीन उकोण जायत गेलो. इस्रायलाक सभे माझा दिसती पडोसोर तो अरोण्यात रावलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणली तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयची परब पवित्र सभा व्हडा दबाज्यान संभ्रमता. बागेवन जुवाच्या जल्माची परब ही देवाचें उतर आमी आयकलां. हे नदरेन आमी बागेवन जुवाच्या जिविताचेर लक्ष घालुया आनी आमच्या जिवितांत उत्तेजन घेवया. जेन्ना आमी ही परब संभ्रमता तेन्ना आमच्या जण एकल्याच्या तोंडाचेर एक हांसो कसो सुट्टा, एक खुशालकाय सुट्टा. कित्याक ही परब जावन आसा आमकां सगल्यांक एक खुशालकायेची परब. बागेवन जुवाचो जल्म जावन आसा एक खुशालकायेची परब. आनी जेन्ना ही परब आमी म्हणटा, खुशालकाय आमी म्हणटा, तेन्ना आमकां जेन्ना आंकवार मारीन इलिझाबेथीक भेट केली थंयसर आमकां वता. आंकवार मारी इलिझाबेथीक भेट कोता तेन्ना तिच्या कुसव्यान आसलेलो बाळूक खुशालकायेन उडी मारता, लीप ऑफ जॉय. आनी जेन्ना आमी लीप ऑफ जॉय म्हणटा, ही खुशालकायेची उडी म्हणटा, तेन्ना आमकां गोंयकारांक ही परब एक उडकी मारपाची कशी आमकां दिसता. देखून आमी पळयता जायते आमचे गोंयकार भावीक परब संभ्रमता आसतना आमचे बुदले एकठांय जावन बांयक उडकी मारतात वो खोंडांत उडकी मारतात आनी हे भाशेन खुशालकायेन ही परब संभ्रमता. ही लीप ऑफ जॉय म्हणटा तेन्ना म्हज्याय भुरग्यापणाच्यो यादी हे भाशेन वयर सोदतात. आमी ल्हान आसतना भुरगे गांवांत एकठांय जावन एके भाशेन आमच्या माथ्यार कोप्याल घालताले आनी हातांत एक पिडो घेताले आनी गांवांत भोंवताले. ओरी सजाव करीत आमी भोंवताले, खुशालकायेन भोंवताले, कांतारां कोत्ताले. आनी हे भाशेन केन्ना केन्ना लोक आमकां लोकांच्या घरांनी वता तेन्ना पिडो घेवन धाडयता तेन्ना एके भाशेन कांतारां कोत्ता तेन्ना आमकां आमच्या हातार कितें तरी घालताले, पयशे घालताले, खुशालकायेन ती खावपाच्यो वस्तू घालताले. आनी हे भाशेन आमी हो संभ्रम कोत्ताले. वाडलोले आसात वो जाणटे आसात ते दुसरेच भाशेन कोत्ताले आनी भुरगे आसात ते हो संभ्रम दुसरेच भाशेन कोत्ताले. पूण सगळीं खुशालकायेन हो दीस सारताले. ही जोवां बातिसाची परब ताच्या निमतान हो दीस आमी खुशालकायेन सारताले. पूण आधुनीक काळार आमी ह्या काळार आमी पळयलें जाल्यार एक दुसरेच भाशेचो संभ्रम कसो मोर ऑर्गनायज्ड आमी पळयता. भोव करून हे तरणाटी आसा तो तरणाटी एकठांय जावन बरोबर एके भाशेन भोंवतात. जावं थोडीं तरणाटी आपल्या माथ्यार कोप्याल घालून बरी रंग बरीत आंगोस्त्रां घालून मोटरसायकल घेवन वो गाडयो घेवन वाजोंत्रां वाजोवन म्युजीक घालून व्हडल्यान भोंवतात. आनी हातांत पिडो घेवचे सुवातेर घोडये तांच्या हातांत बोटल्यो आसतात, सोऱ्याच्यो बोटल्यो आसतात वो बियराच्यो बोटल्यो. हे भाशेन जायते तांच्या संभ्रमांत आमी पळयता. खुशालकायेन ती मोजा माता करी. जायते फावटी लीप ऑफ जॉय आसा ते आमकां डेथ ऑफ जॉय कसो जाता पळयता. हे खुशालकायेच्या नादार जायतीं तरणाटी वो जायतीं मनशां बरींच पियेतात आनी खोणात वो बांयत उडकी मारतात आनी उडकी मारलोली वयर सरोनात. ही खुशालकाय आसा ती दुखाची जाता. आनी हे नदरेन आमी पळयता कितलींशीं मरणां हे आयच्या दिसाक घडटात आनी घडून गेल्यात. जायते आवय बापूय आपल्याच्या भुरग्यां पासत रडटात. वो जायतीं जाणां घरचीं ना जाल्यात म्हूण रडटात. जायते जाणां एक्सिडेंटान सांपडलेलीं आसात वो हे दुसऱ्या अपघाताक सांपडलेले आसा ह्या बागेवन जुवांच्या परबेच्या सुमयार. असल्यो संभ्रमण्यो कोता तेन्ना जी खुशालकायेची संभ्रमणी जावची आसली ती जायत्या जाणांक दुखाची जालोली आसा. आनी असलें जावचें न्हय म्हूण पवित्र सभा जायते फावटी उस्कायता, मागता असली दुखाची घोडिता हें ना जावं. मोगाच्या न्हू
आमी हे नदरेन देवाच्या उतराचेर लक्ष घातलें जाल्यार जेन्ना जोआन बातिस्ताचो जुल्म हो आमच्या मनांत हाडटा तेन्ना एक खुशालकायेची आमी ही नदर पळयता जेन्ना जोआन बातिस्त जुल्मूचो आसा एके भाशेन कुसव्यान आवयच्या कुसव्यान येता तेन्ना एक आवयचो कुसवो उक्तो कोत्ता बॅरन वूम आसलेलो सांगतात की जाकारेस आनी ताची इलिझाबेथीक ताची पोतिनीक भुरगें केन्ना जावचें ना पूण हे देणें तांकां फावो एक वूम जो बोन आसलेलो तो उक्तो कोत्ता ताचो जुल्म जाकारेसाचें तोंड उक्तें कोत्ता जो जुल्म येवचे आदीं जी ताका खबर मेवलेली ते वेळेर ताचें तोंड बोन आसलोलें पूण तो जल्मलो तेन्ना ताचें तोंड उक्तें जाता देखून आमी पळयता तो देवाची उस्तूय कोत्ता देवाक वाखाणटा आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयता जेन्ना जोआन बातिस्त जल्मता तेन्ना सगल्याच्या तोंडार सोर भोंवती ताची सोयरीं दायरीं आसली तांची घरां तांची वाड्यान जेतलीं वो इश्टा मित्रां आसलीं तीं सगलीं खुशाल जातात खुशालकाय हाडटा ताचो जुल्म खुशालकायेचो दीस म्हणटूच ताच्या जिविताचेर आयज आमकां लक्ष मारता आसतना आमी तीन एस घेवन आमी आटापूंक जाता आनी आमच्या जिवितान ह्यो आपणावंक जाता पयले सुवातेर द सिंप्लिसिटी ऑफ लायफ तो सादेपणान जियेलो उटांचे लेवेचे आंगोस्त्र घालून तो भोंवतालो तो थोड आनी मोव खावून जियेल्लो आनी जेन्ना जेजूक तो भेट्टा तेन्ना तो म्हणटा जेजूच्या पांयांची एके भाशेन वाणो पासून हात लावंक म्हाका फुटवो ना तो म्हणटा की जेजू वयर वयर सोडूंक जायो हांव ल्हान जावंक जाय एके भाशेन सगळे ल्हानविकायेन आपल्याचें जिवीत तो जियेलो सिंप्लिसिटी ऑफ लायफ आमी ताच्या जिवितान पळयता दुसरे सुवातेर आमी पळयता स्पिरिच्युअल वे ऑफ लायफ ताचें जिवीत एक भाग्योनपणाचें जिवीत जालें ताणें चडशें आपल्याचें जिवीत ओरोण्यांत सारलें आनी ओरोण्यांत गेल्लो एके भाशेन हमीट म्हणजे मागण्यान तो आपल्याचें जिवीत सारतालो पवित्रायेन भाग्योनपणान मागण्यान तो जिवीत आपल्याचें ओरोण्यांत सारतालो जेन्ना ओरोण्यांतलो तो आयलो जोर्दन नोदेसोशी बातिज्म एके भाशेन स्नान दिवन बातिज्म दिवन तो थंयसर देवाचें उतर परगोडटालो सगळे भाग्योनपणान तो जिवीत जियेलो आनी निमणे सुवातेर ताचें जिवितान आमी आटापूंक जाता स्ट्रेट वे ऑफ लायफ अशें म्हणूंक जाता तो स्वतान आनी नितीन जियेलो वांकड्या वाटेन तो वचूंक ना स्ट्रेट वे ऑफ लायफ आनी स्ट्रेट वे ऑफ लायफ म्हणटा तेन्ना आनी ताच्या जिवितान आमी पळय ताचे मुखार कोणूच येवं फारिजी येवं धर्मशास्त्री येवं सादुकी येवं फारिजी धर्मशास्त्री धाडलोले तांचे चौकीदार येवं तांकां तो डायरेक्ट तोंडार सांगतालो फाटल्यान आनी लुपोवन दवरिनासलो तांचें कितें आसा कुर्तुबा आसा तांच्या जिवितांत ताणें कितें आपणावंक जाय तें डायरेक्ट तांच्या तोंडार सांगतालो ताणें हेरोदाक पासून सोडूंक ना तो वायट कोत्तालो ताचे तो तोंडार सांगतालो देखून तो नितीन स्वतान जेलो देखून ताका ताची गोमटी कातरून तांणी मारून उडयलो एक रोक सासरी कसो तो मेलो मोगाच्यानू आयच्या दिसाक ताची परब संभ्रमत आसतना ताच्या जिविताची लक्ष घालता आसतना आमच्या जिवितान आमी कितें आपणावया फकत ती खुशालकाय लीप ऑफ जॉय म्हणजे आमी खुशाल जावया फकत इतलेंच करुया ना आमच्या जिवितान ताचें जिवीत आपणावंक प्रयत्न करुया जे 3 गूण आमी नियाळ्ळ्या ताच्या जिवितांतले ते आमच्या जिवितान आमी आपणावया आमच्या जिवितांत सादेपण सिंप्लिसिटी ऑफ लायफ हें आमी आपणावया जाता ते भाशेन
आमी सादेपणान आमी जिवया, जावं आमचें न्हेसप जावं, जावं आमचें जेवण खाण जावं, जावं आमचें भोंवप जावं, जाता ते भाशेन सादें जावया. व्हडलीं व्हडलीं चिंतनां आमच्या जिवितान आसा ती पयस करुया आनी सादेपणान असलें जिवीत जिवंक जे भाशेन बागेवन जुवां जेलो ते भाशेन सादीं देवा मुखार आमी जावंक वावरुया. दुसरे सुवातेर आमी आमच्या जिवितान आत्मीक वाड करुया, स्पिरिच्युअल लायफ आमची वाडोवया. जावं मागण्यांतल्यान जावं मिसाचे भेटेन वांटो घेवन नोवेनां करून वो रेतीर करून आतां घोडी आमकां हें लायव करूंक मेळना की भाशेन फिजिकल एटेंडन्स दिवंक मेळना, पूण आमी जाता ते भाशेन आत्मीक वाटेन वो कितेंय भाशेन आमकां खासगी वेळ मेळटा ते भाशेन आमी पयत पुस्तक वाचून वो मागणी आमचे खासगी मागणी करून जाता ते भाशेन संद्यो ऑफलायन आमी हे भाशेन आमकां संदी मेळटा, ऑनलायन कितलेंच आमकां संदी मेळटा त्यो घेवन आमच्या जिविताची आत्मीक वाड आमी करुया. आनी निमणे सुवातेर आमचें जिवीत आमी स्वता नितीन जिवंक स्ट्रेट लायफ, वांकडी तिकडी लायफ आमी जिवंक न्हय. आमच्या जिवितान वायट आसा तें आपणावंक न्हय, पूण सत आसा तें नितीन आमी जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय ह्या स्वता नितीन जिवंक असलो रस्तो मारोग धरूंक आमी हुस्कावया. तर हेंच आमकां देणें सगल्यांक मागून घेवया अशें जावं. उबी रावया. आमचो बावाट आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गवळी सांबाळलो, आंकवा मरेतान जल्मलो, पोंसलाकात ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सार सोडलो, तो मेळोंदाका आनी पिलो, तो मल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेळलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजवान बसला, तुयतांचे मेल्यांची मासुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचा एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. भेटोवन आमी गायन गावया. आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तशें म्हूण मागात. हें तुमच्या हातान बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या दावाक सरीसपोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, स्नान दातार बागेवन जुवावान संवसाराचे पाप काटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जल्म संतोशान संभ्रमूंक त्याच निस्कोडून मेंढऱ्याक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तो दुलो मेंढरो जेजू सोर मनशांचो एकलो सरवंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखोवंक क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं
आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची घाळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळें सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपले मायच्या कुसव्यान आसतनाच स्नान दातारा जुवावांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मान आयल्या सोर मनशां परस व्हडतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयल्या सरवंडाराक जल्माचे आदींच ओळखूंक आपल्या आवयच्या कुसब्यान अनुदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडटल्या मेंढराक आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदीं ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दन न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गीच्या दुतां भोगता सांगाती पृथ्वीर तुका वाखाणूक निरोंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी उचारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी वाट्टाचो घोट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी एक आसितलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची
आनी अख्ख्या संवसाराची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मारी देवाचे माई बागेवन जुसे तेज्या बुद्धीच्या संगाती बागेवन दोन दोता आनी सर कांय तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. बागेवन जुवां भाशेन आमी ल्हानविकायेचें सादें आत्मीक आनी नितीचें स्वताचें जिवीत जिवूंक आदार मागून जेजून शिकयलोलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पिकोवणी आमकां दी. सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाटान बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकादांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमान तुजी सासणेच्या सासणाक. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता म्हणटा. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाट्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदराच वोट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराची पाप कटली आमची काकलूत कर. देवा हो जेजू आमचो सर्वंडार बागेवन जोवांचें जिवीत आमच्या जिवितांत आपणावंक आमकां हुस्कायता. सगल्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. बागयोन जिवा बातिस्ताचें जिवीत सादें खालती जालें, कोश्टी जालें, मागण्यांचें उपासाचें जालें, निती स्वताचें जालें. आमचे काळजान आयलेले जेजूक आमी आज भास दिवया. बागयोन जिवा बातीन आमचें जिवीत सादें खालतें देवाक आनी मनशांक मानता तसलें जावंक. बागयोन जिवा बातिस्ताची विनवणीन ही आमची रायलेली पिडा नपयत जावंक खेरीत भाशेन हें मागणें करुया. सोर पदवीधरानिका खुस्सरा देवा, तुजी आखेरोसणेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतेल्या पासत
तुका आमी प्रार्थना उबारता ती गोळाईन आयकून घे. यावशीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांचे कुटुंबाक फावत ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानानी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उबी रावया, प्रार्थुया. भोव भोवत्या देवा आमच्या दयाळ बापा, भाग्योन जुवां स्नान दाताराची जल्मा परब आमी आज संतोशान संभ्रमली. सर्वणारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावना म्हूण ताणें ओळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कुरपेन आमी ओदीक ओदीक ल्हान जावं आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वाडत वचूंक निर्मी म्हूण निमोर काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. सगल्यांक तुमकां फादर रुजारियो हाच्या आनी म्हज्या नांवान भाग्योन जॉन बातिस्ताच्या जल्माची कुशाल बरीत परब आमी आवडयता. भाग्योन जॉन बातिस्ताचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया आनी ताचे भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक आमचे प्रयत्न जावं दी. आज खेरीत भाशेन सगल्यांक उलो आमी जाता ते भाशेन सेफ डिस्टन्स दवरूंक, आमचे तोंडार मास्क घालूंक, आमी आमचे हात धुवंक आनी कितेंच वायट ह्या परबे सोमयार घडोना जावं. केसीस परतून वाडटात. डेल्टा प्लस म्हूण हें वेरियंट आमच्या गोंयांतूय पावलां. भावमडीन चतूर रावया. आमकांच आनी दुसऱ्यांक आमी सांबाळुया, सुरक्षीत दवरुया आनी भलायकी आसल्यार आनी पिडेचेर आमी जैत वेल्यार आमी जायतीं भाग्योन जॉन बातिस्ताच्या जल्माची परब करतले. म्हणटच उपकार करून चुत्रायेन रावया आनीक सांबाळुया. कोण हें वेरियंट घेवन कोण ही पिडा घेवन भोंवता आमकां कोणाकूच खबर ना. म्हणटच चुत्रायेन रावया, घरांत रावया. गरजूच पडल्यार घरा भायर आमी वचुया आनी हे भाशेन हे पिडेचेर आमी जैत उरुया. भाग्योन जॉन बातिस्ताक फुडें घालुया आनी ताची देख घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी सुदारुया, ओकोंड करुया, बावडताची मनशां जावया. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट ऑफ द बर्थ ऑफ सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. गॉड ब्लेस यू. शेवटाचे गायन आमी गावुया. जोयतिवंत आमचो देव. यू 30 आनी 3 पान 240 आनी 8. यू 33 पेज 248.